शांताराम कृष्णा पडजे हे कापरेश्वर कलमदेव देवस्थानाचो प्रेसिडेंट। आमचो हे वर्धापन 23वा वर्धापन दिन आहा आनी आमचे पयलीं पासून देवूळ आहा। एक खूब वर्सां जाली, पयलीं ल्हान घुमटी आसलेली आनी आतां ते बांदून बीन आमकां आतां 23 वर्सां जालीं। 23 वर्सां जावन आतां हे 23वा वर्धापन दिन साजरो केला आमी। तेन्ना आमकां पयलेच दिसा आमी वर्धापन दिना दिसा महाप्रसाद आणि दुसरे दिसा सत्यनारायण पूजा, तिसरे दिसा सत्यनारायण पूजा ही अशी वार्षिक आमचे जे प्रोग्राम असतात तो आम्ही वर्सांत करता। आणि त्याका लागून आमच्या ह्या सड्या वयले लोक सगळे सडा बोगदा जेटी वास्को सगळे जाण लोक येवन देवस्थानाचो हे प्रसाद घेतात आणि सगळ्यांनी आवर्जून म्हणजे उपस्थिती सगळ्यांची उपस्थिती असता। महाप्रसादाक तर लोक असे आवर्जून येता की देवाचो हे इतले हे आसा इसोटी ब्राह्मण कापरेश्वर देवस्थानाचे खूप हे आसा म्हणून लोक आता पयस पयसच्यान येता। आणि ही आम्ही एक कलमदेव कापरेश्वराची जात हे म्हणून गडाची जात्रा करतात। तेन्ना लोक आपले आंगवणीचे घड बांधतात हांगासर येवन आणि घट बांदून ते एक आपली आंगवण हे जाली म्हणून ते करतात। तशेंच घाट घालता, कोण कांबळ घालता। त्या देवस्थानाचे खूप एक हे आसा हांगासर म्हणटा तशें एक सत्व आहा। त्या सत्वाचेर म्हणून लोक आपली एक श्रद्धा आहा तेंची, म्हणजे श्रद्धेन आपले लोक येता सगळे जाण देवाचे एक आशीर्वाद घेता। आणि आम्ही जे कमिटी आहात कमिटी मेंबर सगळे जाण आम्ही एक वोट आसा आणि एक वोट सगळे आम्ही कमिटीचे मेंबर वावरून एक महाप्रसाद करता। महाप्रसादाक लोक सगळे जाण घेवन घेवन आमी एक समाधान हे करून समाधानी जावन महाप्रसाद घेवन। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।